आणि थंय BJPच्या कार्यकर्त्यांनी जेन्ना प्रोग्राम हेजो कंप्लीट जालो तेन्ना त्या ग्रावंडाचो आनी त्या स्टेजीचो शुद्धीकरण म्हणून एक कार्य तेंच्यांनी थंय केलें. सगळे आमी जाणा की आमचे मल्लिकार्जून खरगे हे एक बॅकवर्ड क्लासांतले दलित समाजातले मनीस आनी जी प्रथा पयली आसली इंडियेन शुद्धीकरण करपाची, लो कास्टीचो मनीस समज अमक्या एरियेन येयलो जाल्यार त्या एरियेन शुद्धीकरण करताले. पण ही प्रॅक्टीस बाबासाहेब आंबेडकरान तशेंच जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केलें तेन्ना ही प्रॅक्टीस बंद जाली आनी एक क्रिमिनल ऑफेन्स आयज डिस्क्रिमिनेशन जावं कास्ट बेसिसाचेर इन्सल्ट करता, कोणाक ह्युमिलिएट करता जाल्यार इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. आनी तेच आसतना हे सिंबॉलीक म्हणून तेंच्यांनी केले काय तेंच्या मनान अशें आसा, अजुनूय हे विचार आसा, हे आमकां आयज चिंतूंक येता. एक म्हणजे जी वृत्ती BJPच्या कार्यकर्त्यांची आनी BJPचे जे लिडर आसा तेंची वृत्ती मनाची आनी एक तेंचे फुडें वचपाचें कितें इंटेंशन आसतलें हे क्लियरली हितून दिसून येता. म्हाका दिसता BJP अजुनूय ती इंडिपेंडन्स टायमाचे विचारान कास्ट बेसिसाचेर लोकांक डिस्क्रिमिनेट करपाक आनी ह्युमिलिएट करपाक आतांच न्हू धर्माच्या बेसिसाचेर करतालेच ते. म्हाका दिसता ते ह्या बाबतीनूय आतां ऑलमोस्ट शेमलस जाल्ले. कित्याक आमी पळयता की खूब कडेन इन्सिडंट्स रिकॉर्ड जाल्ले आसता, दिसता समोर सगळ्यांक, पण तरी तेंचेर कांय एक्शन जायना. सो तांकां आतां गट्स येयल्या की आतां धर्माचेर सगळ्यांक वांटोवन जालें, तेजेर एक नॅरेटीव क्रिएट करून एक 10-12 वर्सां काडली तेंच्यांनी. आतां म्हाका दिसता हो तांकां फायदो करून घेवपाक जाय म्हणून असले मे बी तेंचे बिहेवियर आसा. आमी पयलीं म्हणजे कास्ट डिस्क्रिमिनेशनाच्या स्ट्रिक्टली अगेन्स्ट आनी ज्या पार्टीन इंडिपेंडन्स घडोवन हाडलें त्या भायर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट केलो. कॉन्स्टिट्यूशनची फ्रेमवर्क अशी केली की सगळ्यांक इक्वल प्रोटेक्शन गावपाक जाय, सगळ्यांक रायट टू लिव्ह वीथ डिग्निटी आसूंक जाय. आनी हे कॉन्स्टिट्यूशनूच बदलपाची जो प्रयास BJP जाल्ले कित्येक वर्सां करता तेचे हे इंटेंशन कळून येता. आनी अशेंच म्हाका दिसता सगळे जे आमचे OBC SC ST जावं बॅकवर्ड क्लासीस जे आमी म्हणटा ते सगळ्या बॅकवर्ड क्लासीसांक तेंच्या वाटेन येयले काय, शुद्धीकरण करूंक लायतले काय फाल्यां, हो म्हाका दिसता हेच क्वेश्चन सगळ्यांनी विचारपाक जाय. जर ते एका इंडियाची सेकंड लार्जस्ट पार्टी आनी ऑपोजिशनाची जो लिडर आसा, जो पार्टीचो प्रेजिडंट आसा, तेच्या वांगडा असो वेव्हार करूं शकता, तर म्हाका दिसता बाकीचे जे लोक आमचे साध्या सामान्य लोक आसा पळय तेंची परिस्थिती कितें जातली. कास्ट सिस्टम अबॉलिश जावन आनी ह्यो सगळ्यो प्रथा अबॉलिश जावन कित्येक वर्सां जाली म्हटल्यार अजुनूय खुबशा रुरल एरियान अशी सिस्टम आनी अशे प्रॅक्टिसीस चालू आसा जितून मे बी आमी गोंयान पळयनात, पण शॉक जातले की लोकांक कशें ट्रीट करतात ते. आनी हे कमी करपाक खंय तरी बंद करपाक जो प्रयास इतली वर्सां चालू आसता, म्हाका दिसता त्या प्रयासाचेर ते सगळे एक्टिविस्ट जे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब, दलित समाजाचे, OBC सगळ्या जाणांनी इतली वर्सां जी चळवळ केल्या आपलो स्टेटस आनी आपले लायफ ही कास्ट सिस्टमांसून भायर सरून एक इक्वॉलिटी पर्यंत येवपाच्या खातीर तेचेर म्हाका दिसता आयज BJPन एक थापाट मारलेले आसा. हे सगळे जे लास्ट 80 ते 100 वर्सां जे एक्टिविस्ट काम करता पळय, जे आमचे फ्रिडम फायटर काम करताले, जे बायलां खातीर सगळे OBC समाज जावं बॅकवर्ड क्लासीस SC STचे जे जे लोकांनी काम केल्या तेंचेर आयज BJPन हे अशें कार्य करून म्हाका दिसता थापाट मारलेले आसा की तुमची पोजिशन आसा तशीच आसपाक जाय म्हणून. हे जेन्ना सगळे जाताले थंयसरलो CM एक उतार काडिना, तेजे वर्कर हे काम करता. आतां तो CM इलेक्ट जावन अपॉयंट जाला अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आनी तो ओथ घेता तेन्ना तो ओथ घेता की आपूण सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करून
सगळ्यांचे बरें चिंततलो, बरें कार्य करतलो आनी तो CM एक उद्धार काडिना. प्रायम मिनिस्टर जेन्ना हो इशू पयर पार्लिमेंट सेशनान काडलो, प्रायम मिनिस्टर तर ह्या अख्ख्या पार्लिमेंट सेशनाक एबसंटूच आसलो, कित्याक भायली तिकीट गावूंक ना म्हटल्यार तो हांगाय खंय तरी भोंवता आसतलो, हरशीं म्हणून कांय काम करपाक हांगा जायना. म्हटल्यार होम मिनिस्टर जावं कितले तरी दुसरे मिनिस्टर आसले, तेंचो पार्टीचो प्रेजिडंट प्रेजंट आसलो इन द हावस ऑफ पार्लिमेंट. एकट्यानूय म्हणूंक ना की हें कितें जालें तें रॉंग. मागीर तेंच्या पार्टी प्रेजिडंटान एक स्टेटमेंट केला की जर अशें जाल्लें आसतलें तर एज युजल तेंचे डायवर्जनरी टॅक्टीक. आमी इतलेंच म्हणूंक सोदता की ह्यो ज्यो प्रॅक्टिसीज आहा आनी जशे लोकांक एक डिफरंट नजरेन डिफरंट कास्टाचे लोक पळयताले, हे बंद जावन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 80 ते 100 वर्सां जालीं. पण म्हाका दिसता ही जी पार्टी फॉर्म जाल्या एका संघटनेच्या थ्रू, जेंकां इंडिपेंडन्सूच नाका आसलें, जेंकां फ्लॅग हॉयस्टींग 2014 पर्यंत तेंच्यांनी आपल्या हेडक्वॉर्टर्सान करूंक ना, जेंकां कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाक जाय, जेंकां हिंदू राष्ट्र करपाक जाय, जेंकां लॉ एंड ऑर्डरची काय केअर ना, जेची संस्था अजून पर्यंत रेजिस्टरूय जावंक ना, एक पैसो टॅक्स भरिना, पण कोट्यांच्या प्रॉपर्टींच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो आतां ऑफिसां सगळे कडेन तेंच्यांनी बांदल्या. म्हाका दिसता त्या सारकिल्या RSS ह्या इन्स्टिट्यूशनाक आनी थंयसून येयल्ली BJP जावं तेंच्या वृत्तीन विचार करपी ज्यो पार्टी आसा पळय, तांकां म्हाका दिसता इंडियेच्या लोकांनी दरवाजो धांपोवंक जाय आनी कॉन्स्टिट्यूशनाक अपहोल्ड करपाक जाय, जे व्हॅल्यूज आनी जे बेसिसाचेर आमी इतलीं वर्सां आमची कंट्री फुडें हाडल्या आनी तशेंच जे लोक आहा तांकांय फुडें हाडल्या, त्या बेसिक्स आनी बेसिसाचेरूच आमी फुडें वचपाक जाय. सो हांव मागता की लोकांनी हो इन्सिडंट इतलो लायटली घेवचो न्हू. हे फक्त एक कार्य केलें तेंच्यांनी, पण अजुनूय खुबशे एरियांनी लोक सफर जाता आनी तांकां फुडें काडपाच्या खातीर अशें मेंटेलिटी आसलेली आनी रिग्रेसीव म्हणटा तसली लिडरशीप, कार्यकर्ता आनी वांगडा वोटूय घालपी लोक म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां चेंज जावपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय.